बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी मोगाच्यान सगल्यांक तुमकां देव कृपेन बोल्लोलो दीस आवंडेता. स्तोत्राचें पुस्तक 90 14वी वड आमकां सांगता. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनोदान आमी संतोसान उलासोशें कोर. भावा भयणींनो, आमच्या सोडवणारा सांगाता आमी दादोशी जावंक आनी संतोसाच्या उलासांनी आमी मागण्यांत वेळ सारूंक तुमकां येवकार. मोगाळ जेजू, ह्या पवित्र साक्रामेंता वरवीं तूं आमचे मोदें हाजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानता. जेजू, तूं जिवो दिव. जेजू, तूं सोर बोलिश्ट. जेजू, तूं पवित्र देव. जेजू, तूं सोर जाणार. जेजू, तूं सोर सोक्तिवंत देव म्हूण आमी मानून घेता. सोगल्या काळजान, सोगल्या मोनान, सोगले काल्तिकायेन आनी भावार्थान आमी जेजूक नमस्कार करुया. ह्या वेळार जेजूक नमस्कार करूंक आमी गीत गायतले. R25 श्लोक पयले 2 आनी 6वे 2. लिपून रावलोल्या देवा, ओंड्या सोर्या रूपान लिपलोल्या, तुका पोरनी पाट कोरता. भोक्तीपणान तुका वंदिता. मोचेहीन हॉलके काळीज, सारके कालते जाता तुज मुखार. तुजेर नोदरूच घालून सगलोच विरून वेता जीव मोजो. धुलो पांकोल्या
आमच्या जेजू मोच्या सौम्या प्रीतीच्या मेळो जाला हांव पातकान तुझ्या रोगतान म्हाका कोर नितोळ तुझ्या रोगतान तू म्हाका ताचो पुरो सायबा एक तेंबो आके पृथ्वेचे ओप्रात धुवून काडच्याक संसार सोडोवच्याक विशय जेजूचो गात कसो घेवचो ते विशीं गुडमेल करूंक लागले. इजिकेलाचें पुस्तक 30 आनी 26 26 आनी 27 वोड आमकां सांगता, हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो आनी तुमचे भितर एक नवो आत्मो घालतलो. तुमच्या आंगांतलें तुमचें फातराचें काळीज कोंचोवन काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. मोगाच्यानो आमी जेजू मुखार उबी रावूंक पुरती न्हय. आमच्या चिंतनांनी, आमच्या आवड्यांनी, आमच्या कोरण्यांनी आमी घोडेचे घोडे चुकता. तर सोगलें आमचें पातक, आमचें फातराचें काळीज जेजूक भेटोवया. ह्या वेळार आमच्या पातकाचो उगडास करून देवाचें भोगसणें मागुया. जेजू म्हजी काकलूत कोर. जेजू म्हाका भोगोस. जेजू म्हजें फातराचें काळीज कोंचोवन काड. तर काकलुत्सारा देवा ह्या गितांतल्यान आमच्या पातकाचें भोगसणें मागुया. I11 पेज 120. काकलुत्सारा देवा काकलूत करून दाखोय. भोगोन वाळ्या देवा गुन्या पुसून उडोय. पातकाचें कोतून म्हाका नितोळ तूं कोर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. मोसो गुन्यांव कोरोच
आयज हांव वळखून घेता सदांच मोचे पातोक मोचे मुखार देवता तुजेर चुकला सायबा तुका मान केला तुजे नोदरेंचे वायट हांवें सायबा केला. स्तोत्राचें पुस्तक 107 पयली वोड आमकां म्हणटा सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. होय मोगाच्यानो खरेंच आमचो देव बरो आनी मोगाळ ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. आमचें जिवीत एक व्हड देवाचें देणें. आमचे कुडीक वेगवेगळे सांदे दिवन आमची कूड नेटयल्या. एक एक आमचो सांदो जावं हात पांय कान दोळे आपल्याक दिल्लें काम जबाबदारेन करून एका मनशाक खुशालकाय हाडटा. तेच परी आमकां पवित्र सोबीत वेगवेगळे सोयेक मेळटात. आमकां देवाचो मोग अनुभवून ओदीक देवाचे मोगान आनी भावार्थान वाडूंक. तर ह्या सगळ्या देण्या पासत देवाक आमी आर्गां दिवया. आनी गीत घेवया E7 पेज 80 पयलो तो 6वो श्लोक. कोरात्वा काणी कोरातीन वासनी जेसूच्या मोगाची कोरात्वा काणी कोरातीन वासनी जेसूच्या मोगाची कोरात्वा काणी कोरातीन वासनी जेसूचे पोदवेची कोरात्वा काणी कोरातीन वासनी जेसूचे पोदवेची कोरात्वा काणी कोरातीन वासनी जेसूच्या राजाची कोरात्वा काणी कोरातीन वासनी जेसूच्या राजाची कोरात्वा काणी कोरातीन वासनी जेसूचे कुडीची कोरात्वा काणी कोरातीन वासनी जेसूचे कुडीची कोरात्वा काणी कोरातीन वासनी जेसूच्या रोगताची कोरात्वा काणी कोरातीन वासनी
जेजूच्या रोगताची कोरात्वा काणी कोरादीन वासनी जेजूचे मायेची कोरात्वा काणी कोरादीन वासनी जेजूचे मायेची. पवित्र आत्म्याच्या बळान ताळणेचेर जोईत व्हरून जिवीत बदलूंक आनी देवाचें उतर मानून घेवंक जेजू आमकां उलो मारता. हो जेजूचो उलो आयकूंक आमी सगळीं उबी रावुया. मातेवाचें शुवर्तमान 12वो आवेसवोर 14 ती 21वी वोड. हें पळयोवन फारिजियो थंयसरले भायर सरले आनी जेजूचो घात कसो घेवचो हे विशीं गुडमेल करूंक लागले. पूण तें समजून तो थंयसरलो कडसरलो. जायतीं जाणां ताचे फाटल्यान गेलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरीं केलीं. पूण आपणाक परगोट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां शिटकायलीं. इसायास प्रवाद्यान सांगलोलें तशें तें अशें खरें जालें. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें विंचून काडलोलो म्हजे आपुरबायेचो, ताचेर पूर्ण संतोश म्हजो. म्हजें तारण सोर राष्ट्रांक परगोट करूंक हांव ताका म्हज्या आत्म्यान भरतलों. वाद विवाद तो करचो ना, बोब मारून आड्डोचो ना, ताचो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना. स्वताक जोईत मेळो पर्यंत फुटलोली बॅट मोडचो ना. आजून दुवोडती दोशीर तो कदींच पालोवचो ना. ताच्या नांवार राष्ट्राचो आसा सगलो बरवसो. देवाचें उतर हें. देवाची वोड उपकार. जेजू कायद्यांक न्हय पूण मनशांक ओदीक मान दिता. आनी जायतो लोक ताचे फाटल्यान वेता. तें पळयोवन फारिजियो जेजूचो घात घेवंक सोदताले. एक भयण मोगान आनी जबाबदारेन फिगोर्जेंत वावर करताली आनी आपल्या वाड्यांत कोणूय गरजेक सांपडलो जाल्यार ताका आदार दिताली. हीच भयण जायत्या भावा भयणांचें काळीज जड जालेलें आसलें तांचें दूख बरे भाशेन आयकताली. आनी ह्या भावा भयणांचो चिंतनाचो भार उणें करूंक तांकां आदार दिताली. आनी तांच्या मनान जेजू आमचो दर एकल्याचो मोग करता म्हूण उत्तेजनाचीं उतरां तांकां सांगताली. पूण हें करता आसतना हे भयणीक आपल्या घरच्याचें आनी बरोबरच्याचें जायतें सोंसचें पडटालें. पूण ती हांसत्या तोंडान हें सगलें सोंसताली. बरें आसा थंय वायट आसताच हें खरें. कोणूय बरें काम करता जाल्यार
आमी तांचे भितर कितें चुकलां तें रोखडेंच आमच्या मनांत येता. पूण बऱ्या वावरांत बऱ्या कामांत दुसऱ्यांक शेबासकी वो उत्तेजन दिवंक आमी विसरल्यो. हांव कसलो मनीस काय? दुसऱ्यांक शेबासकी दितलो वो चुकी काडटलो? तर ही चिंतना मनांत दवरून दुसऱ्याचें बरेंपण ओळखूंक दुसऱ्यांक उत्तेजन दिवंक जेजूचें बळ जेजूची शांती आमकां मागुया आनी गीत घेवुया W12 पेज 269. Krista Shalom, Krista Shanti, Krista Santos, आमची शक्ती, Krista अनुभव, आशय आमची, Krista बागोय, तान काळजाची, बापा तुझी शांती मागता, जेजू तुझी शांती ग्रावता, पवित्र आत्म्यान आमचे भितर शांतीची जोरवा वशी कर. बापा तुझी शांती मागता, जेजू तुझी शांती ग्रावता, पवित्र आत्म्यान आमचे भितर शांतीची जोरवा वशी कर. जेजू सांगता स्वादिक उतरां मोची शांती तुमकां दिता, ताबोन सगळी जुसां शांतीन भरता आमची काळजां. बापा तुझी शांती मागता, जेजू तुझी शांती ग्रावता, पवित्र आत्म्यान आमचे भितर शांतीची जोरवा वशी कर. बापा तुझी शांती मागता, जेजू तुझी शांती ग्रावता, पवित्र आत्म्यान आमचे भितर शांतीची जोरवा वशी कर. जेजूचो गात कसो घेवचो ते विशीं गुडमेल करूंक लागले.
आमी फारिजेवां भाशेन एकामेकाचो घात घेवंक सोदतात. आदल्या कोरारांत मिका प्रवादी दुसरो आवेसवोर पयली वोड आमकां सांगता, जीं कोण खोटेपण चिंततात आनी आपले बाजेर पडून वायट येवजितात तांचें कोटा. जीं कोण खोटेपण चिंततात आनी आपले बाजेर पडून वायट येवजितात तांचें कोटा. तर आमी आयज सकाळच्या वेळार हो निच्यो करुया. दुसऱ्यांच्यो चुकी वो घात घेवन चिंतचे बदलेक देवाची आमी वाखाणणी करूंक गरज. देवान म्हाका आनी तुका राखला. आमचो देव नीज मनसुबीदार. ताका सोगलें तावें. ताच्यान जायना तसलें कांयच ना. दर दिसा हीं चिंतनां नियाळून आमी दुसऱ्यांचें वायट चिंतचे सुवातेर दुसऱ्यांक उत्तेजन दिवंक देवाच्या आदारान प्रयत्न करुया. आनी ह्याच मोनान कांय आमची मागणी बापाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो, विस्वासान मागता हांव बापा, आमचें मागणें आयकून घे. आमच्या पाप सायबान बिस्पांनी, पाद्रींनी आनी माद्रींनी जेजूचो बरो वावर फुडें व्हरूंक जायतें सोंसचें पडटा. त्या वेळार देवाच्या आदारान आनी गोठायेन तांकां बोर म्हूण बापाचो आदार मागुया. जबाब, विस्वासान मागता हांव बापा, आमचें मागणें आयकून घे. आमच्या राजकारबार चलयतल्यांनी पोरजेक बऱ्याक पडटा तसले निर्णय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हूण मागुया. जबाब, विस्वासान मागता हांव बापा, आमचें मागणें आयकून घे. आमी आमच्या गोराब्यांनी दुसऱ्यांक शेबासकी आनी उत्तेजन दिवंक आनी जो बरो वावर आमी करता ताचेर देवान बेसांव घालूंक एकामेका पासत मागुया. जबाब, विस्वासान मागता हांव बापा, आमचें मागणें आयकून घे. आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांच्यो चुकी घेवन चिंतचे बदलेक जाता तितलें दुसऱ्यां पासत मागून तांच्यो खबरो करिना जावंक पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां मागुया. जबाब, विस्वासान मागता हांव बापा, आमचें मागणें आयकून घे. आतां कांय आमची खासगी मागणी बापाक सांगुया.
जबाब विश्वासान मागता बापा आमचे मागणे ऐकून घे. आनी सोगली आमची मागणी एक करून बापान शिकयल्लें मागणें आमी म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.